गार्डनान एक बिल्डिंग बांधतात 2 स्टोरी म्हणून. आम्ही आता त्यात गार्डनान आहा ते स्ट्रक्चर दिसता. सो तो कितें विशय कितें रॉंग हे पावले काय मागीर करेक्शन जालें कितें जालें ती स्टोरी कितें? विशय कांयच ना. मडगांव म्युनिसिपालिटीचो वर्कर्स जे पळय आसा म्युनिसिपल एम्प्लॉईज असोसिएशन ते वर्सान वर्स ह्या गार्डनांत भितर गणपतीचे उत्सव साजरे करतात. चवथ 7 दीस तांचो गणपती आसता. आमी हांगाच पावल्या हांगा तो गणपती पुजतात. तूं हांगा राव आनी भितर पळय कितें पोजिशन आसा तें पळय. या न्हू आमकां. हय आनी ते कशे पद्दतीन जाला कशे कुडके पडल्या ताजी परिस्थिती कितें आसा हें जर पळयलें जाल्यार तुज्या लक्षांत येतलें की गणपती पुजप हांगा पावसांत आनी मातशें कितें हें करप म्हणजे हांगा पळय हांगा सगळे कुडके काडल्या बिमाक क्रॅक गेल्या त्या फाटले ब्रिमाची परिस्थिती पळय आनी तें पळयलें जाल्यार तुज्या लक्षांत येतलें की धीस बिल्डींग रिक्वायर्स टोटल रिवॅम्प. आनी म्हणून म्युनिसिपालिटी तांणी ठराव घेतलो की हो गणपती पुजन हॉल पळय आसा रूम आसा वो रिकन्स्ट्रक्ट करचो आसा तसो. पण 2 स्टोरी बी अशी कशी जाले तें कितें जाता कोणें तरी तें बरयता आसतना GSIDCक धाडटा आसतना ते शब्द वापरलो कितें तरी 2 स्टोरी बिल्डींग. ते प्लॅन्स पळयले जाल्यार तुका कळटलें की हो हांगा हॉल आसा तसो बांदला. फक्त आनी तो तांणी डिझायन GSIDCक हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलो. चीफ मिनिस्टरान तें काम GSIDC मार्फत घेवपाचें ठरयलें. त्या म्युनिसिपालिटी कडेन पयशे ना. GSIDCन कन्सल्टंट एका चलयेक अपॉयंट केलें हू हॅड वर्क फॉर स्पॅनिश कंपनी इन पणजी. ताणें इतलो बरो सुंदर प्लॅन काडला. तो प्लॅन डिझायन आमी व्हिडिओ पळयल्लो वयर बसपाक बी मेळटा. वयर बसपाक ताणें सीट आउट केला आनी वयर ताणें टॉयलेट्स प्रोवायड केले. मागीर म्युनिसिपालिटी तांकां म्हणपाक लागली टॉयलेट्स गणपती हांगा सकयल पुजता जाल्यार वयर टॉयलेट्स नाका ते टॉयलेट्सय ताणें मागीर रिवायज केले. टॉयलेट सकयल दाखोवपाक. आतां हो जर एक बरो पुजन मंडप जालो हांगा खुबशे ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन जातात गार्डनांत जातात. यूथ हॉस्टेल पळय आहा ते हांगा फूल 1 काय 2 ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन करता भुरग्यां खातीर. थोडी हांगा सॉलिड पार्टी रांगोळी दिंडेच्या दिसा पयले दिसा रातचे रांगोळी कॉम्पिटिशन करता. अशे खुबश्यो असल्यो कार्यावळी हांगा जाताल्यो. तांकांय एक बरो हॉल मेळ्ळो. हांगा कितें आर्ट एक्झिबिशन करपाक मेळटा. म्युनिसिपालिटीक कितें रेव्हेन्यू मेळटलो हो ताजो फाटलो पर्पज आशिल्लो. आनी कोण झाडां मारता म्हणटा आनी कितें म्हणटा ताका कांय अर्थ ना. जागेर जातले आहले. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना गार्डनाची परिस्थिती पळोवन हांवें हें भुरग्यांचें गार्डन फॉरेस्टाक हँड ओवर केल्लें टू मेंटेन. आनी आज हांगा जर तुका जी ग्रिनरी दिसता इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेवस्थीत मेंटेन करता. तांचो एक डिपार्टमेंट ऑफ पार्क्स एंड गार्डन्स. आनी आतांय हांवें काल पयर हांव देवया कडेन उलयलां म्हणजे फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष आसा. ताकाय मडगांव बद्दल सिंपती आसा. म्हणजे मडगांव कितें करचें आपणें. ताका म्हणलें तूं एक दीस यो तूं काय व्हरता. हय तो काय गार्डनां व्हरता आनी तूं गार्डन सगळेंच गार्डन तूं मातशें मॅनेज कर अशें म्हटलां हांवें. पयशे जाय जाल्यार हांव PWDच्या मार्फत कितें दितां पूण गार्डन दोनूय गार्डनां तूं कर मॅनेज अशें म्हणून हांवें ताका विनंती केल्या. आता ओपोज जालो न्हय का आतां सद्या सिच्युएशन कितें ना आतां कितें जालां ना प्लॅन जालो तो ऑलरेडी. हे पळय हें तें पळय कंपावंड पळया तूं हांगा पळयल्यार तुका बांक पळय त्या बांकाचेर तुका खंयच्याय टायमार आयले जाल्यार बेबदे न्हिदिल्ली दिसता. तूं मुद्दम पळय आतां नाल्यार सांजचे आसता दिसाचे भोंवता ते सगळे बसता हांगा न्हिदतात खातात कोण येवन आपलें कितें अशें. आतां हें ताणें कंपावंड चेंज केलां. ब्युटिफूल कंपावंड केलां म्हणजे मजा येता. दुसरें थंय एक बांय आसा वता आसतना दाखयता तुका. इथे पळय बांय आनी कवर केल्लें आसा. तो स्ट्रेच ताणें त्या प्लॅना भितर ब्युटिफाय केल्लो आसा. सकयल बरें ग्रेनायट घाल्या 2 पारागोला घाल्या भितर आनी हें सगळें ओपन स्पेसा भितर झाडां मारपाक पडना खंयच. एक पयली गजाल. दुसरो एक भितर थंय एक म्युनिसिपालिटीच्या वर्कर्सांक जेवपाक आनी रेस्ट घेवपाक एक रूम आसा. त्या रुमाची परिस्थिती पळया तुमी. अल्टिमेटली म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स आय ट्रीट दॅम एट पार. म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स दे आर ह्युमन बिंग्स. तेय मनीस आनी त्या म्युनिसिपालिटीचे असलीं कामां करतात जे सादारण मनीस करपाकच शकना असले कामां. काल हांवें तांकां म्युनिसिपालिटी भितर MSCP कितले वर्सांची तांची MSCP आशिल्ली. एका वर्कराक 2 लाख 3 लाख 4 लाख अशे पयशे दिल्या बायलांक बिलांक सगळें एट ए टायम. तर MSCP तांची खूब वर्सांची पेंडींग आशिल्ली. ती कावन्सिलान फॉलो करून हांवें फॉलो करून आमी डायरेक्टरा कडल्यान अप्रुवल घेवन काल तांकां पयशे तांच्या एकावंटात ट्रान्सफर केल्या. ही बांय आतां हांगा ताणें प्रपोज केलां ग्रेनायट बिनायट. हें बरें दिसता जाल्यार तुमी दाखया. हें बरें दिसता काय हें चेंज करपा जाय
इम्प्रुवमेंट केल्या बरेच दिसतले. डेफिनेटली म्हजें म्हणणें कितें, गार्डन हें बरें आसपाक जाय, लोक येवपाक जाय. गार्डन शूड अट्रॅक्ट द पब्लीक. गार्डन शूड नात हांगा आयलें जाल्यार कोणी म्हणटलो हें कितें बसपाचें हांगा, हें रिवॅम्प करता टोटल कसलेंच. हांगा झाड मारपाचो प्रश्न ना. दीस इज ऑलरेडी एक्झिस्टींग. सो ह्या स्ट्रक्चराचें मातशें मिसकम्युनिकेशन कशें दिसता टू स्टोरी बी तें आतां ना क्लियर तांकां हांवें सांगलां, GSIDCक सांगलां आनी म्युन्सिपालिटीक सांगलां, ते तो शब्द पळय आसा तो तुमी चेंज करा. ऑलरेडी तांकां लेटर बिटर गेलां, ते चेंज करा म्हणून. ते चेंज करता तें घाल्ल्यान थोड्यांक दिसलें हांगा 2 स्टोरी बिल्डींग, 2 स्टोरी कोणा खातीर मारता. अरे ज्या दिगंबर कामतीन चीफ मिनिस्टर आसतना गार्डन फॉरेस्टाक हँडओवर केलें मेंटेनन्स करपा खातीर आनी ग्रिनरी वाडोवपा खातीर. तो दिगंबर कामत हांगा बिल्डींग अप्रूव करपाक दितलो. हें पयलीं कॉमन सेन्स सारकें. आतां थोड्यांक ताजो फायदो घेवपा जाय राजकीय बी, दॅट इज ऑल रायट. तें तातूंत हांव कांय वचना, ताजेर हांव कमेंट करना. म्हजें इंटेन्शन क्लियर आहा. आय वॉन्ट टू ब्युटिफाय दीस गार्डन.